काल जी घटना झालेली आसा जी मायनराचेर जी आमी आयकला वाड्या वास्को ही खरीच एक दुख्खाची गोष्ट आमच्या वास्कोकारां खातीर। आमी खुबदां अशा हालींच्या दिसांनी खुबदां आयकलां की मायनर भुरग्यांचेर अत्याचार जाता, पूण हेजो रिजन कितें आनी कोण हेका जबाबदार। आमी पुलीस जे पळयता ते आपलें काम करता, 24 वरांनी बी केस तेंच्यांनी क्रॅक केल्ली आसा, पूण ओन्ली द पुलीस आर रिस्पॉन्सिबल। आतां आमी समज वास्कोन पळयता जाल्यार साईबाबा देवळा कडेन कितलीशींच भुरगीं आसता, कोण कोणाची आवय कोण कोणाची भयण कांयच कळना, आनी ती आसता समज सप्ता आसूं नाल्यार आनी कसलो खंयचो कार्निवल शिगमो आसूं ती भरता, ती फुगे विकता, कोणाक पडलेलें ना कोणाचें। सो हें खंय तरी म्हाका दिसता कंट्रोलान येवपाची आतां तरी गरज आसा। आनी म्हाका दिसना की फक्त पुलीस जबाबदार आसपाक जाय ऑर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव। सादारण मनीस सामान्य मनशाची जर तितली न्ही, आतां समज ते कंस्ट्रक्शन बिल्डींग आसली त्या ओनराची जाल्यार कंस्ट्रक्शनाचो कोण तो सुपरवायझर तेजे सुद्दां की ह्या आपल्या प्रिमायसिसान कोण येता कोण वयता, कित्याक भुरगीं आनी एक टायम आसपाक जाय, अशें कितें तरी आसपाक जाय देखून हे जे जाता ते खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी आमच्या वास्कोन तरी हें जावपाक जायना, हेज्या फुडें तरी जावपाक जायना इतलेंच। आनी हांव इतलें रिक्वेस्ट करता आपल्या भुरग्यांकूय तुमी प्रोटेक्ट करचें, स्कुलान वचूं नाल्यार ती खंय भायर वचूं, प्लीज तांकां इतलें तरी तुमी शिकोवपाचें आनी की अननोन मनशा कडल्यान पयस रावा आनी तांकां बॅक टच गुड टच हें तरी एटलीस्ट तुमी शिकोवपाचें। एक्चुली तेंच हांव तुमकां सांगता न्हू की साईबाबा देवळा कडेन बी तशेंच आसता, मायग्रंट आसता पळय तेंचोच ट्रॅक एक्चुली आसपाक जाय आनी ते इनवॉल्व आसा कित्याक दे आर जस्ट फ्रीली देर, ते फ्रिडम तांकां कोण विचारपी ना, ते रावतात थंय, सो दे आर जस्ट नॉट बॉदर्ड, नो वन इज बॉदर्ड एक्चुली की तांकां ते जाय ते करतात। ते भुरगीं आयज भुरगीं पळयत आनी 6 म्हयन्यांनी तूं पळयत जाल्यार आनीक आसता तेंचे कडेन, सो खंय तरी हेजेर कंट्रोल हाडपाची खूब गरज। आतां रेंटाक लोक रावता तेंचे आमी पुलीस व्हेरिफिकेशन करता, हे काम करता तेंचे कित्याक करना, सो ते सुद्दां खूब गरजेचें आसा आतांच्या ह्या काळान जेन्ना आमची वास्कोची कितलीशी लोक वस्ती आसा वाडटा तेन्ना हें करपाची खूब गरज आसा। अरे खंय तरी आमी पळयता जावपाकूच जाय आनी म्हाका दिसता जे ह्या मायनर भुरग्याचेर जाला, ह्या जो कोण आसा पळय जे कल्प्रेट आसा तांकां धरलेले आसा तेंचेर एक्चुली म्हटल्यार पनिशमेंट जावपाकूच जाय, तांकां कशें सोडपाचें ना, कित्याक जेन्ना आमी एका मनशाक पनिशमेंट दिता तो एक सेट एग्जाम्पल आमी करता की हेज्या फुडें आनी कोणाचेर करचें न्हू। आनी एवरी पर्सन बायल आसूं भुरगें आसूं नाल्यार कोणा एवरी वन हॅज अ रायट टू फ्रिडम भोंवपाचें खंय आपल्याक जाय तें करपाचें, अशें करीत जाल्यार एवरी वन इज लायक बियॉन्ड जगतली न्हू। सो म्हाका दिसता आनी एक रिक्वेस्ट तुमच्या माध्यमांतल्यान की जो मनशाक धरला कालच्या इन्सिडंटा खातीर ताका पनिशमेंट ही दिवपाकूच जाय, गव्हर्मेंटान एक्शन ही घेवपूच जाय। कित्याक आतां ते काल एक भुरग्यांचे अत्याचार जावन ते अंतरले तातूंत आमच्या ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाय जबाबदार, गव्हर्मेंटूय जबाबदार हातूंत। आनी त्या चेडवां ते ल्हान भुरग्यांचे जग सुद्दां पळोवना जाल्यार ते ताका जग सोडून वयचें पडटा। हे नॉन गोवान्स येता आनी नाका जाल्लें करता तांकां कोणाचें हें देखरेख ना कांय ना हे जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना हेंचें व्हेरिफिकेशन हें जावपूच जाय। व्हेरिफिकेशन जायना जाल्यार हे अशेंच करतले आनी आपणाक जाय ते वयतले की आयज ते हांगर मारतले फाल्यां वयता ते, म्हणजे आमकां कळना कोणें मारलें कितें मारलें। तरी आसतना हे पुलीस डिपार्टमेंटान एक बरें काम केलें, तांकां रोखडेंच धरून आमकां मातसो हें दिलो, रिलीफ कशें दिलें, कित्याक अशें आनी जावपाक जायना। तशें वास्को जालें काय आतां बायना कुडतरी तशेंच जालें, हें अशें जावपाक जायना। गोवा गव्हर्मेंटान स्ट्रीक एक्शन घेवचें हेंचेर। आनी हे जे लोट येता पळय ते ट्रेनीन बसोन ते खंय तरी तेंचेर हें हाडपाक जाय, रेस्ट्रिक्शन हाडपाक जाय, नाजाल्यार आमचें कांयच चलपाचें ना। आतां हो टायम आसा आमकां आतां गोंय जर सांबाळून दवरतलो जाल्यार, नाजाल्यार फुडें तेंच्यान भायर गेले काय हाती भायर वयतले आनी कांयच करूंक शकचे ना मागीर आमी। जे प्रतिक्रिया अशें आहा की म्हाका कालसून हे हांवें न्यूज आयकलो कालसून आनी ते म्हाका खूब खूब दूख दिसलें आनी राग सुद्दां भरपूर येता, खूब म्हणल्यार खूब राग येता अशें जाल्लेलें आहा। कित्याक हे आमचे वास्को एरियान हे आयताचे हे कालचे पयले इन्सिडंट्स न्हू, हेज्या पयले बी रेप जाल्लेले, तेज्या पयले बी अशे रेप जाल्ले खंय म्हणटा सड्याचेर खंय आनी खंय हिंगा म्हणल्यार ल्हान भुरग्यांचेर टार्गेट केल्लेले आहा। आनी हांगा सगळे लोक आनी म्हणल्यार जे हांचे जे डिपार्टमेंट आहा ते दोळे धांपून बसलेले आहा अशें दिसून येता म्हाका। कित्याक सांग
हे जे क्रायम जे चलता तेन्ना कशें चलता कित्याक सांगता ताका भिरानूच रावना ताका भिरान म्हणून ना आनी हे भिरान जर तर घालपी जर तर आहात जाल्यार हे म्हाका दिसता खरें डिपार्टमेंटाची तेमी रावपाक जाय स्ट्रीक आनी तेन्ना हे सगळे जावन येतले आज येवन घेवन हांगा वास्को अशें जाल्लेलें आहा की क्रायम हब जाल्लेलें आहा क्रायम हब म्हणून घेवन कित्याक सांग हांगा कितें इलिगली जितली इलिगली एक्टिविटीज मॅक्झिमम वास्को चल्लेले आहा मटको म्हणून सांग गॅमलिंग म्हणून सांग ड्रग्स म्हणून सांग गांजा म्हणून सांग सगळे चल्लेले आहा हे सारखे इलिगली हब जाल्लेले आहा आनी हेका सगळे हांचे हांव सांगता की सगळे मिनिस्टर सुद्दां दोळे धापून आहात MLA सुद्दां दोळे धापून आहात पोलीस डिपार्टमेंट सुद्दां दोळे धापून आहा आयज फुडें म्हाका खूब वायट आनी दूख दिसून येता हांव इतले रिक्वेस्ट करता की जे फुडें पळय जे लोक फुडें येता जेन्ना येता हे जे डिपार्टमेंट हा पोलीस डिपार्टमेंट हांगा थंय भोंवता थंय रावता खंय एका फायन घालपा हिंगा रावता जाल्यार तुमी इतलें बरें काम करता जाल्यार पोलीस स्टेशना हिंगा रेल्वे स्टेशना वचून रावात रेल्वे स्टेशना वचून हांगा वचून रावात जे फुडें भायले लोक जे येतात ते पळयात चॅक करात तांकां विचारात डावटफूल येतात तांकां कितें दिसता तांकां विचारात तुमी बाबा तुमचें आधार कार्ड चॅक करात तुमी कित्या साठी हांगा येयल्लेले आहा हांव कोणा कडेन वयता आनी खंय वयता तेंचे एड्रेस नोट करा तांकां सगळे नोट करा कित्या साठी येयल्ले आहा तुमी कसल्या कामा साठी येयल्ले आहा कितें हे सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन सारके तेंचे जर तर सारके फॉलो करता कितें जर तर हे जर तर जाता सारके रुल्स एंड रेग्युलेशन तांकां सारके वॉच करता आनी येयल्ले म्हणजे तेंचेर मातशें लक्ष दिता बाबा हे कसले खंयचे भायल्यान कितें हेमी क्रायम करून येयल्ले आहा कितें केल्ले आहा कितें करून येवना अशें तेणी जर दिसून येता ते तेंचे मातशें वॉच करून पळोवपाक जाता तेन्ना मातशें क्रायम मातशें कमी जातलें अशें दिसून येता नाजाल्यार